इश्टानो, तुमगेर एक तरी मनीस आसतलो जेका एक भाजी खावपाक आवडना. आमगेर भेणे म्हटल्यार तोंड वांकडें जाता. म्हण हांवें चिंतलें की भेण्याची भाजी करच्या पेक्षा भेण्याचें आनीक कितें तरी करून पळोवया. तर हांवें हांगासर भेणे भाजल्या, तेय बी वेगळ्या तरेन, आनी ते इतले बरे जाले पळय की आमच्या घरा कडेन एक भेणो पासून उरूंक ना. इश्टानो, आयज आमी शिकतली भरलेले भेणे कशे करपाचे पळय ते. हांगासर हांवें थोडे भेणे घेतल्या. हांगासर हांवें भेण्याचो देठ आनी सकयले आसा पळय ते काडून उडयले आनी भेण्यांचे 2 भाग केले आनी मदल्यान एक चीर घातली. तुमी अशें चिरूं शकतात. आयज आमचो आसलेलो चीट डे. आयज चिंतलें की भरलेले भेणे करुया म्हणून. अशें हांवें बाकीच्या भेण्यांकूय मदीं चीर घातली. ही डीश मातशी कॉम्प्लिकेटेड दिसतली, पूण ही कॉम्प्लिकेटेड ना. हांगासर हांवें एक बावल घेतला आनी ताच्या उपरांत हळदीचो पावडर आनी इल्लोसो गरम मसालो घेतला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनीक इल्लो गरम मसालो घेवं शकता. म्हाका मातशें तिखट जाय आसलें. ताच्या उपरांत हांवें आमचूर पावडर घेतला आनी इल्लोसो आल्याचो पावडर घेतलो. ताच्या उपरांत हांवें हांगासर चिली पावडर घेतलो आनी कोथमिरीचो पावडर घेतलो आनी काळ्या मिरयांचो पावडर घेतलो आनी इल्लेशें हांव चवी पुरतें मीठ घालता. ताच्या उपरांत हांव हांगासर कोकोनट ऑयल घालता, सो दॅट हे जो मसालो आसा पळय तो सगळो हांव एक करतलें आनी म्हाका ते भेण्याच्या भितर घालपाक इजी पडटलो. तुमी जाय जाल्यार तुमी हांगासर हाताचो वापर करूं शकता. हांगासर हो मसालो आसा पळय म्हाका अशें दिसलें की ड्राय पडला, म्हणून हांवें आनीक थोडेशें खोबरें तेल घातलें. हांवें जे भेणे चिरलेले न्हू ते आमची वाट पळयताले. ताच्या उपरांत हांवें तो भेणो चिरलेलो पळय तेच्या भितर हे जो मसालो आसा पळय तो भितर घालून घेतलो. आनीक तो रवो आनीक कसलें कितें लावपाची गरज ना. हो जो मसालो आमी तयार केला न्हू पळय तो बाकीचे जे भेणे आसा पळय तातूंत बऱ्या तरेन घालून घेया. हांवें सायडीकूच बारीक गॅशीचेर कायल तापत दवरलेली आनी ताच्या उपरांत इल्लेशें तेल घातलेलें. त्या तेलान हांव आतां हे जे भरलेले भेणे आसा पळय ते घालून घेता आनी सगळे जे भरल्या न्हू पळय भेणे मसाल्यान ते ह्या तेलान घालपाचे आनी ताच्या उपरांत ताच्या वयर एक ताट दवरपाचें. म्हणजे हे भेणे आसा पळय ते बरे शिजतले आनी ताका टेस्टूय बीन बरो येतलो. तुमी पळोवं शकता की हे भेणे शिजले काय कशे दिसपाक लागता ते. रूच येयली कितें तुमच्या तोंडाक? आय एम डॅम शुअर तुमच्या तोंडाक शुअर रूच येयल्या आसतली. तर हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका आनी हो जो व्हिडिओ आसा तो तुमच्या इश्टांक पण शेअर करात. आनी हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार ह्या व्हिडिओक लायक करपाक विसरूं नाका. रावा आजून जावंक ना, सोंपोंक ना. मेन इन्ग्रेडियंट उरला लिंबू पिळपाचो. हय लिंबू तर ह्या डिशाचेर पिळपाकूच जाय. तुमकां सांगिना इतलो बरो लागता हो भेणो. आवयस म्हज्या तोंडाक तर आतां परत रूच सुटली. चला वयता हांव परत आनी एकदां भरलेले भेणे करपाक. तुमी हें करून पळयात आनी म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात कशें जालें पळय तें.